तुगेलो स्पोर्टिंग डेपो आनीक साल्वार तेणे तिगांनी बी ड्रॉ केले न्हू. सो हांव एक पाटी हांव चलयता मुखार पळय फुटबॉलाचे बरें खूब पयशे येता आनी फुटबॉल आतां आमकडे जावपा ना मुखार विचारात पूण ह्या वर्सा चलयता कित्याक स्पॉन्सरूय मेळना. स्पॉन्सर मेळ्ळ्यार चलतालें. आतां कितें आहा सरकारान जेन्ना पारीकार संपलोले पारीकारान एक पाटी कितें केलें गोवा स्पोर्ट्स मोठो फुटबॉल म्हूण केलो. तुमकां खबर आसतली. गोवा स्पोर्ट्स फुटबॉल म्हूण केलो आनी ताणें एक स्कीम केली आनी ती स्कीम करता आसतना ते स्किमीचेर बरयलो आहा तुमच्यान तें फॉर्मेट घेवपा जाता. जे पळय कोण आय लीग वयता तांकां 4 क्लब जाल्यार 4 क्लबांक एका क्लबाक 3 करोड तेणें दिवपाक गेले. म्हणटकूच 3 करोडान आय लीग चलोवपाक जायना तेन्ना जेप्यान भायर सरलो, सालगारान भायर सरलो, स्पोर्टिंग भायर सरलो. हांवें एकलो रायलो आय लीगेन. हांवें कितें केलें हांवें जायत्यो म्हगेल्यो घरच्यो प्रॉपर्टी आसा घरच्यो प्रॉपर्टी म्हणजे चापायच्यो मेल्यो हांवें इकून जाय विकिल्यो आनी आज पासून हांव आय लीग चलयता. हांवें सीएमाक पयर सांगलें चीफ मिनिस्टराक सांगलें बाबा तुका तुगेले प्रायम मिनिस्टराक फुटबॉल म्हूण तेजो मोग आहा म्हूण खबर आहा म्हाका कित्याक तो एक दीस उलयलो म्हूण गोवा फुटबॉल आय आनी गोवा फुटबॉल आय पळोवपाक बरें आहा. गोवा फुटबॉल कोणाक आहा हालीं तेंचेर चलयता फुटबॉल हे म्हणून तांकां ना. आनी गोवा फुटबॉल हांवें कितें करून तो बिश्टे बारीक खेळाचे फुटबॉलू गोवा फुटबॉल म्हणल्यार मेन कितें करून फुटबॉल केदो गोवा फुटबॉल केदो जाता एक आय लीग गेमी आतां 17 भोंवत नदी आख्या इंडिये भोंवत न्हू तेन्ना तो पडा गोवा फुटबॉल आहा म्हूण. आतां गोवा फुटबॉल हांवें तेचेर बाजूचो आनी कोण आहा सगळे हे जाले. सो हांव कितें म्हणटा मागीर हो कितें म्हणटालो आतां मुखेलमंत्री आहा तो की आपण ही स्कीम चडयता आनी 5 करोड करता म्हूण. हांवें म्हळें तूं 5 करोड केलें जाल्यार ती चलोवपाक डिफिकल्ट तर 5 करोड कर जावं जाता जाल्यार आनी 1-2 वर्सां चलयत. पूण आजून तेणें ती करपाक तेणें एक उतर सोडा तें उतर करता तो कोण न्हू तें उतर सोडा की आमी 5 करोड करता म्हणून. आतां केल्या तें म्हाका खबर ना पूण आमी हे पावटी जरी तरी आय लीग दवरल्या जाल्यार हे म्हगेले लास्ट म्हाका सुद्दां कित्याक आमकोडे जरी हाल्या जरी आमकां जरी स्पॉन्सर ना हें ना जाल्यार मुखार पिक्चर आमी ती आय लीग बंद करल्या. आय लीग जरी बंद जाल्यार गोवा फुटबॉल म्हणटा आनी हें ना. आज गोवा फुटबॉला आज म्हाका सुद्दां हांवें फुटबॉल चलोवन म्हाका सुद्दां 500 वयर हांवें काबार केले कितल्यान सांगपा लागला मायज. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला आज पळय हांवें आख्या इंडियेक कितू फॅमिली पोसल्याचें म्हाका खबर आहा. इंडिये फॅमिली पळय हांवें कितू पोसले कितू जावं प्लेयर केले कितू जावं प्लेयरान आपल्या घरा वयर काडा. एक तुका एक सिंपल एक्झाम्पल दिता लॅनी पळोवपाक म्हणटा तो भुरग्याक 9,000 गेलो हांवें 9,000 रुपयाक. लॅनी निमा कडेन हांवें 40 लाख दिले वयता आसतना हांवें 9 वर्सां खेळटा म्हाका 9-8 वर्स खेळ्ळा आनी मागीर लॅनी दुसरे कडेन वचोन ताणें 40 lakhs ते भाशेन हांवें भितर मागीर ताणें 1.5 करोड तें सुद्दां घेवन आयज लॅनी म्हणटा ताणें आपल्या हे सांग व्हडली बिल्डींग उबारून सांग ते भाशेन जालें जायत केले प्लेयर जायत लॅनीन जायत ना वय ब्रँडन सगळे ब्रँडन एक हेड सोडपाक गेल्लो हांवें बरें गेलो बाबा ब्रँडन तूं सोडनाका तूं भायरच नाका तुका हेड बरो आनी हांवें हाडलो म्हाका खेळटो मागीर म्हाका खेळटा मागीर दुसरे कडेन गेलो. सो आज कितें आसता हांवें खूब म्हज्या लायफान प्लेयर केले जायते प्लेयर केले जायत घरा भायर पोशिले पूण एक हांव मागता गोवा म्हणटा तो फुटबॉल म्हूण पारीकारान सांगलें पारीकारा पयल्याय मनशान सांगलें गोवा म्हणटा आमगे फुटबॉल म्हणटा मेन गोवा केरला तुगेले बेंगाल आनीक बेंगाल आनी पंजाबाक ते 4 कडेन सारको फुटबॉल सारको बीन आसतालो. त्या हे आहलेले आमगे गेमी जेसीटी हय. सो आज कितें जाता आज हांव म्हाका न्यूज आसता म्हणटे भाशेन जायना आसता म्हणटे भाशेन हांव ती घेवन आहा आयली आनी फ्युचराक जर जनरेशनाक तरी हे तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार मुखार कडेन आमी गेम दवरीत नाजाल्यार आमी गेम कडेन सोडीत
कित्याक गेम्यांनी चलोवपाक फकाडना ती कित्याक एक तरी आय लीग जातलो तुका 12 बरं चल जाल्यार 17